नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मांगरावेल्यान गोयभर कोरोना मंगळारा नव्यो 29 नेमक्योच टेस्टी लॉकडाऊना उपरांतूय पातळप चालूच उचेले टीमीची इन्स्पेक्शनाक भोवडी लोकांचो अन्न पाण्याक बोवाळ। सरकारान रेजिस्टर्ड कामगाराच्या खात्यान 6,000 घाल्या म्हणटा ते स्कॅम गोवा फॉरवर्ड म्हणटा चडशे बीजेपी वालेच एक्टिविस्टांची पुलीस कागाळ मुख्यमंत्री म्हणटा चौकशी जातली। कोविडाचे असिम्प्टोमॅटिक दुयेंती वरवीं कोविड संसर्गाची शक्यताय सापूच कमी WHOचे संसर्गजन्य रोग तज्ञाचो संवसारभरातल्या आयिल्ल्या डाटावेल्यान दावो। नाका आशिल्लो खर्च कापूंक सरकाराच्यो हालचाली सुरू सरकारान थारायली कमिटी 1-2 दिसांन अधिसूचित राज्यपालाचे खर्च कपात चिटये उपरांत हालचाली। आणि बायणा CRZतल्या बेकायदेशीर घरांक GCZMAच्यो नोटिशी 3 वर्सां हुमकळिल्ले डेमोलिशन आदेशाचेर सुनावणेक हाजीर रावंक नोटिशी लोक काचाबूल। मांगरावेल्यान कोरोना केशी गोयभर पावंक लागल्यो। नव्या SOP प्रमाण ठराविक लोकांच्योच टेस्टी मात केशी देशी दिशी वाडत आसा। आरोग्य सचिव IGP जिल्लोधिकाऱ्याची टीम मांगरार प्रतिबंधित झोनान इन्स्पेक्शनाक गेल्ली। व्हडल्या मांगरार एकूय केस ना थंयूय टीम गेल्ली। पोटा पाण्याची सारकी वेवस्था करात नाजाल्यार लॉकडावन काडात म्हूण थंयच्या लोकांनी बोवाळ घालो। मंगळारा नव्यो 29 केशी। मांगरार पुराय लॉकडावन सुरवातीक कोरोना टेस्टींचो नेट धरिल्लो उपरांत मेडिकल टिमीकूच कोरोना बादिल्ल्यान टेस्टी थंडावल्यो। आतां ल्हान भुरगीं जाणटे गुरवार बायल्यो अशा ठरावीक लोकांच्योच खंय टेस्टी जाता म्हूण सांगतात। मांगरावेले परिस्थितीचो नियाळ घेवंक म्हूण आरोग्य सचिव IGP जिल्लोधिकारी मेडिकल टीम आनी पुलिसां सयत मांगरार गेल्ले। मांगरार प्रतिबंधीत झोनांत इन्स्पेक्शना उपरांत तांणी व्हडल्या मांगराचेरूय नजर मारली। थंय लॉकडावन जायत सावन लोकांचे पोटा पाण्याचे हाल 1-2 किलो तांदूळ पावपाचे ना दिता जाल्यार म्हयनोभर पावतले अशें राशन दियात ना जाल्यार व्हडल्या मांगराचो लॉकडावन सदळ करात म्हूण लोकांचो बोवाळ। व्हडल्या मांगरार कोरोना टेस्टूय जाल्ली ना आनी थंय एकूय दुयेंती मेळिल्लो ना। अभी हमारे घर में तो रेशन नहीं है। लॉकडाउन तो वो मंगूर में हुआ। हाँ वो मंगूर में हुआ तो ये मंगूर बंद किया। हम लोग को खाने का क्या इधर अभी कुछ भी नहीं हमारे घर पे खाने के लिए। The locals over there of the area opposite the Gurudwara, they are asking that they be removed from the containment zone because unnecessarily they are suffering. There's no testing done there till date. There's not one case that is reported from there till date. If the barricades are moved from Vardapuri gate up to MES near Bullet showroom over there, because that area is completely covered, at least that area would be free to move out from that side and continue with their daily life. मांगरार प्रतिबंधीत झोनात खंय दोतोर अर्द्या वराक येतात आनी 5 पेशंट तपासतात। कांय वाठारांनी अजून टेस्ट जाल्ली ना। लोक म्हणटात टेस्टी करात आनी एकदाचे मेकळे करात। फार्मासी बंद बाकीच्या दुयेंती लोकांचे हाल। हे तुम्ही जेवण जे हाडून दिला आमकां हे आमकां तुमच्या काय एक नाका। आमच्याकडे पैसे आम्ही हाडून खाताले घराकडे। आमच्या या वाड्यार तुम्ही टेस्ट पयली करा आमकां फ्री करा हांगाच्यान। आमकां हे तुमचे भानगड नाका। ॲटलिस्ट तुम्ही एक मेडिकल स्टोर प्रोवाइड करूंक ना हांगासर। कितक्या लोकांचे आता फॅमिली कोणाक डायबिटीजा हे त्या तेंच्यांनी कशे म्हणून टॅबलेटी घेतले। डॉक्टर हाडून दवरतात तुम्ही अर्ध्या वरा खातीर डॉक्टर हाडटात ह्या वाड्यार। अर्ध्या वरान ते डॉक्टर 5 पेशंट पळयता फक्त 5 पेशंट आसा ह्या वाड्यार फक्त 5च घरां आसा। आदलो मंत्री आनी थळावो नागरीक राजेंद्र आदलेकार म्हणटा सगळ्यांच्यो टेस्टी जावप होच उपाय। आणि थंयसर जे मदींच टेस्टिंग थांबयल्लें आसा ते टेस्टिंग थांबोवपाक जायना। ते मॅसिव्ह प्रमाणाचेर टेस्टिंग करपाक जाय। We wanted extension of the OPD hours. So as of now we were doing the OPD for 2 hours. So immediately upon receiving their request, the Chief Secretary has directed that we will have OPD from for 3 hours. Actually, we will start at 10 o'clock and take it on till 1 o'clock. But yes, since there is a felt need by the public of Mango that we need to extend the OPD hours, we will be extending the hours from tomorrow onwards. There were also requests that certain medicines need to be supplied to the people for their regular routine
medication. So we have asked them, the volunteers in the area are quite active. We have requested them to prepare a list and share it with the local administration, and we will be making the necessary provisions. The figure is 292 number of active cases. Yesterday it was 263 plus 29, 292. Yes. Yes, 22 from Mangur. Yes. Linked to Mangur Hills. Yes. Zone. We didn't find any logic in accepting that request that the shop should be open. We conveyed to them that it is not at all something that can be agreed upon, but the collector assured them that the rations would be available to them by 4 p.m. and at 4 p.m. sharp the rations have been delivered. Some people have taken them, some people have not taken them. Okay, that doctor initially who had tested negative is tested positive today. You mentioned that he has been tested positive today. He was in our quarantine ever since the first day when we took him for the test, and he and his family were in our quarantine facility. We wanted to repeat his test, that is why we repeated it today, and we found him positive. Now regarding action, there is an inquiry, as Honorable CM had also mentioned yesterday. There is an inquiry underway and we will be taking necessary action accordingly. मुरगांव पालिकेतल्या एका स्टाफाक कोरोना बादलो. 30 जाणांची चिखले हॉस्पिटलांत टेस्ट जाल्या. तो व्हायरस डिटेक्ट जाल्लो आसा. आमच्या चेअरपर्सनान बरे डिसिजन घेतलेले आसा. आमचो जो स्टाफ आसा, मॅक्झिमम स्टाफ, जो टॅक्सेशन सेक्शन, जो टेक्निकल सेक्शन, जो EDM ह्या सेक्शनान ते सगळे जाण आमचे जे कर्मचारी आहात तांकां सगळ्यांक आमी कोरोना टेस्ट करपाक धाडलेले आसा. की हे जे स्टाफ जो आमचो आसा तांकां 8 दीस आमी लीव दिवपाची, ऑफिशियल लीव दिवपाची. त्या कारणान ते होम क्वॉरंटायन रावपाचे. ते स्वता समज होम क्वॉरंटायन रावले जाल्यार म्हाका दिसता हे जो आनीक व्याप जो वाडपाचो तो खंयचो तरी स्टॉप उरतलो. वास्को खारीवाड्यार 2 केशी. बॅरिकेड्स घालून वाठार बंद. पॉझिटिव्ह केस मेवले म्हूण हांवें आख्खे बॅरिकेड घालून आख्खें सील केलां म्हाजो वॉर्ड. आनी आयज जेन्ना एक नर्स आनी एक सेकंड केस आमकां गोमान येयली जाल्यार हांव म्हणटा आयज हॉस्पिटलान सगळीं नर्सी डॉक्टरांक हे भाशेन जाय जाल्यार आमचो आनी फुडार कितें. थंयच्याच एकल्याक कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण मोबायलार मॅसेज आयलो. ताणें फामिली सयत बागलकोट कर्नाटक गाठले. थंय ताका धरून हॉस्पिटलांत घाले. एक भुरगो पॉझिटिव्ह म्हूण ताका फोनार मॅसेज येयली. एणें आपली सगळी पॅकींग करून आपली आख्खी फॅमिलीक घेवन टेम्पो घेवन हो बागलकोट वचपाक भायर सरलो. आनी हे सायडींतल्यान एम्बुलन्स सगळ्याक सोदता हो भुरगो हूंय आहा. आमी सोद केले उपरांत मागीर हांव पुलीस स्टेशनार धांवलें. ताका चॅक पोस्टार हूंय पावलो तो सगळें इन्क्वायर केलें. पुलीस स्टेशनारूय म्हाका पुलिसांनी जायते हेल्प केलो राती. आनी तेणें ऑलरेडी बाउंड्री क्रॉस केलोली. तो बेलगांव पावलोलो. ऑलमोस्ट ही हॅज रीच बागलकोट. पूण बरो टायम बागलकोट सगळ्या लोकांनी म्हाका हेल्प केलो आनी ताका थिंगा हॉस्पिटलान एडमीट केलो राती. मुरगांव तालुको 2 सप्तकां खातीर लॉकडावन करचो म्हूण महिला काँग्रेसवाली मागतात. ती डेप्युटी कलेक्टरा मेरेन पावली. So I am expecting the CM of Goa, Pramod Sawant. I am expecting the Deputy Collector that immediately they will take our plea of Goa Pradesh Mahila Congress of our demand to immediately seal the entire Momogaon Taluka. दक्षिण गोंय काँग्रेसीन मांगरार कडधान्य धाडले. त्या प्रमाणे बाब आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताणें पुढाकार घेवन हे आज हांगा एक व्हॅनच धाडल्या करून सगळे मेन ग्रॉसरी आयटम ते मागीर तातूंत रायस आसतलो, शुगर आसतलें, तेल आसतलें, बिस्किटां आसतलें, दाल आसा. टेस्टिंग शूड बी डन एंड देन यू कॅन गो फॉर होम क्वॉरंटायन. आनी आमी इतलेंय सांगलां तुमी तें गन घेवन पळय तें कितें करता तें करनाका. इट इज ऑफ नो यूज. लोकांचो तांचेर विश्वास ना. तुमी स्वॅबींग करा. तुमकां समज डिफिकल्टी येता जाल्यार रँडम सॅम्पल्स घेया. म्हणजे एक वाड्यार गेलो वाड्यार एक 50 सॅम्पल्स घेया. एटलीस्ट यू वील कम टू नो. हेल्थाच्या स्टाफा वरवीं 70 सांग्यार फोंड्या कांय गांवांनी कोरोना पावला. उजगांवाय कोरोनाचे केसी सापडल्यो म्हूण बोवाळ. आमी ठरले आनी फाल्यां आनी परवां 2 दीस आमी कंप्लीट शॉपां बंद करपाचो आमी सगळ्यांनी वेपाऱ्यांनी आमी मेळून हो निश्चय घेतला आनी विलिंगली स्वता जावन तेंच्यांनी दुकानां बंद करपाचो प्रयत्न केला. 2 ज्यो पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ल्यो आसा त्यो अर्बन हेल्थ वास्क्यू सेंटर हांगसरले कर्मचारी आसा आनी ते येवन वचून करताले. सो एवरीडे ते घरा कडेन केल्ल्या कारणान तांचो फॅमिली आनी इमिजिएट फॅमिली कडेन संपर्क आयिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोय सरकारान रेजिस्टर्ड कामगारांच्या खात्यांत 6,000 घाल्यात म्हणटा ते एक मोठे स्कॅम म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. लावार्थी खंय चडशे बीजेपी वालेच. एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेन पणजे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा श्रम रोजगार खात्यान चवकशी करची. ह्या लिस्टान आशिल्ल्या कांय जाणांक प्रुडंटान गाडपाचो यत्न केलो. दर एकल्याची एक काणी. लिस्ट जर तुम्ही पळयशात जाल्यार हातूंत क्लियर कट कळटा की हे लेबर न्ही. एकाच घरान 10
लोक किंवा 5-5 लोक एकाच हाऊस नंबराचेर किंवा एकाच मोबायल नंबराचेर 5-5 लेबर रजिस्टर केन्नाच जावंक शकना. आनी इफ यू गो थ्रू द लिस्ट यू कॅन क्लियरली मेक इट क्लियर कट तुमकां कळटा की हे लेबर न्ही. आमी हे प्रकरण लोकायुक्ता पर्यंत पावयल्लें आसा. आता जर पळयशात जाल्यार एक एक लिस्टांतल्यान एक एक नांवां जर आमी आनी जर काडूंक येता तर कळूंक येता की नॉर्थ गोवांतले कोण तरी एक ZP कॅन्डिडेट ते लिस्टान आसा. उत्तर गोंयांतले 4-5 पंचायतीतले पंच तांचे हे लिस्टान आसात. आनी ऑफ द रिकॉर्ड जर तुमी चौकशी करशात जाल्यार लेबर डिपार्टमेंट ऑफिशलां कडल्यान जाल्यार तुमकां ते सांगतले की आमकां सांगिल्लें की स्थानीक जे पंच सरपंच जे आसा तांचे कडल्यान फॉर्मां भरून घेयात. ह्या हेजेरूय आमी पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिली आसा. आतां हे 5 crores कितें हे पळय दिला, दीस इज अरावंड 5,63,58,000 हे तांणी अमावंट हे केल्लो. तातूंतलो एक्चुअल अमावंट इज पेड इज 4,37,28,000 आनी तातूंत 3,500 सुमार भायले कन्स्ट्रक्शन वर्कर आहात ते सुद्दां तांचे चॅक करचे पडटा त्या स्टेटींतले भायल्या स्टेटीन तांणी चॅक करूंक ना. सो आमी कितें म्हणटा की लेट दीस बी चॅक आनी दीस मनी शूड कम बॅक टू द हे. आतां तांणी पयशे सुद्दां भरले जाल्यार तांकां माफी ना येता. तांणी फॉल्स एफिडेवीट दिला. फॉर्म भरतना तांणी लेबर म्हणून सांगला, काम करनासतना तांणी सांगला तांची शॉपां आसा तांची. आनी आय डोंट नो हाव दे हॅव बीन रजिस्टर्ड. ही एक एजन्सी रजिस्टर करताली ताका व्हेरिफिकेशन बीन कांय ना. आतां वी डोंट नो वॉट इज द थिंग. वी हॅव टोल्ड देम टू इन्व्हेस्टिगेट. आमी पुलिसाक दिला आनी लेबराकूय दिला. प्रुडंटाच्या हाताक हें लिस्ट लागलां. तातूंतल्या कांय जाणांक आमी गाठपाचो यत्न केलो. कोठंबी सांखळेची माजी सरपंच आनी भाजपाची मोहिनी तारी. तिच्या खात्यांत 6,000 रुपया पाविल्ले. खूब ते फाटीं शिवण क्लास घेवपाक केल्ले रजिस्टर म्हूण मोहिनीचो घोव सांगता. क्लास घेवप जालेंच ना. कामगार म्हूण कशें रजिस्टर जालें खबर ना. खात्यांत आयिल्ले 6,000 रुपया दिले परत. भाजपाचे हळदोणची झेडपी उमेदवार मनीषा नायक. मनीषा नायकाकय 6,000 रुपया पावल्यात. प्रुडंटाक कशीच मेळपाक तयार ना. ती कामगार कशी जाली, मेळिल्ल्या पयशांचें कितें केलें तें उलोवपाक तयार ना. अशेल शिवोलेचो भाजपाचो पंच मंगेश चोडणकार. शिवोले वचून संपर्क केलो तेन्ना पणजे मेळटा म्हूण सांगलें. त्या उपरांत फोनूच काडिना. हाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा ही रजिस्ट्रेशनां जेनिफर आसतनाची न्ही, 10 वर्सां पयलीं सावन चालू आशिल्ली. खातें ताचेर चवकशी करून कितें ती कारवाय करतली. That is not my issue. Okay. त्या डिपार्टमेंट करता त्या डिपार्टमेंटान क्लॅरिफिकेशनूय दिला. आनी परत सांगता हांव लेबर मिनिस्टर जरी मिसीस मोन्सेरात जाता आसली गेली 10 वर्सां रजिस्टर्ड करीत आसा मरे. मागीर ते डायरेक्टली तिजेर ब्लेम कित्याक ते डिपार्टमेंट कितें आसा ते आन्सर करता. प्रोसिजर रॉंग आसलो कितें तरी कांयच ना. कितें तो तेंचो रुटीन प्रोसिजर आसा तो कंप्लीटूय केला आसतलो तेंच्यांनी. अरे कोण तरी येतलो रजिस्टर्ड जातलो, हांव कन्स्ट्रक्शन वर्कर म्हणून सांगतलो ताका ट्रेनिंग दितली. तो आतां तो कन्स्ट्रक्शन वर्कर तो थंय काम करता आसतलो दॅट इज देट. बट डोंट यू फील दॅट जे फॉर्मा बोलले ते पंच मेंबरांनी कोण फॉर्म पळय लेट द डिपार्टमेंट व्हेरीफाईड. आय डोंट नो. गोंय सरकारान आतां मेरेन 4,37,28,7,288 कामगारांच्या खात्यांत घाल्यात म्हूण कामगार आनी रोजगार खात्यान जाहीर केल्ले. ताचे उपरांत हे लेबर गेट भायर सरले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाचे असिम्टमॅटिक दुयेंती म्हणजे जांकां कसलीच लक्षणां दिसनात ताचे वरवीं कोविड संसर्गाची शक्यताय सापूच कमी. संवसारीक भलायकी संघटनेची संसर्गजन्य रोग तज्ञ मारिया व्हॅन कॅरकोव हांणी म्हणलां. जिनेवान कोविडा विशीं ब्रिफींग दितना तांणी हो दावो केला. संवसारभरांतल्यान आयिल्ल्या डाटावेल्यान तिचो दावो. मात ह्या दाव्या विशीं आनी अभ्यास जावंक जाय असो अमेरिका ब्रिटनांतल्या कांय तज्ञांचो दावो आसा. And so we hear from a number of countries that X percentage of them are reported as not having symptoms, or that they are in their pre-symptomatic phase, which means it's a few days before they actually develop severe symptoms. In a number of countries, when we go back and we discuss with them, one, how are these asymptomatic cases being identified? Many of them are being identified through contact tracing. And so, which is what we would want to see, in that you have a known case, you find your contacts, they're already in quarantine, hopefully, and some of them are tested, and then you pick up people who may have asymptomatic or no symptoms or even mild symptoms. The other thing we're finding is that when we actually go back and say how many of them were truly asymptomatic, we find out that many have really mild disease, very mild disease. They're not quote-unquote COVID symptoms, meaning they may not have developed fever yet, they may not have had a significant cough, or they may not have shortness of breath, but some may have mild disease.
Having said that, we do know that there can be people that are truly asymptomatic and PCR positive. We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. What we really want to be focused on is following the symptomatic cases. If we followed all of the symptomatic cases, because we know that this is a respiratory pathogen, it passes from an individual through infectious droplets. If we actually followed all of the symptomatic cases, isolated those cases, followed the contacts and quarantined those contacts, we would drastically reduce. I would love to be able to give a proportion of how much transmission we would actually stop, but it would be a drastic reduction in transmission. नाका आशिल्ल्या खर्चाची कपात करूंक सरकाराच्यो हालचाली सुरू. सरकारान कमिटी थारायला. कमिटी रोखडीच अधिसूचित जातली म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटाकडे उलयला. राज्याची अर्थवेवस्था खालावल्या, येणावळूय पडल्या अशा परिस्थितीत नाका आशिल्लो खर्च कमी करून चडसो खर्च कोविड उपाय आनी अर्थवेवस्था जाग्यार घालूंक जावंक जाय म्हूण राज्यपालान मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्ली. लॉकडावना आदी सावनूच गोयची अर्थव्यवस्था थंड. आता तर सापूच जर्जर. टॅक्स येणावळ 80% मायच पडल्या. नित्याचो प्रशासकी खर्च पगार घालूंक सरकाराची घासाघीस. आता खर्च कपात सोडून सरकाराक उपाय ना. निमाणे राज्यपालानूच दखल घेतली. ताणें मुख्यमंत्र्याक पावलां उखलूंक लायली. खर्च कपात खंय कशी कितें करपाची तें थारावंक आता सरकारी समिती थारल्या. तिची रचणूक अशी: IAS अधिकारी समितीचें फुडारपण करतलो. खंय खर्च कपात करपाची ते समिती थारायतली. आदलो अर्थ जोड सचिव मायकल डिसोजाय समितीचेर. गव्हर्नरान एक लेटर केलं तुमकां ऑस्टेरिटी मेजर्स घ्या. आम्ही पयली डिसिजन घेतला ऑस्टेरिटी मेजर्स घेवपाचें. हांवें अनावन्सूय केला ते दिसता आमी घेता म्हणून. आमी कमिटी फॉर्म केल्या. फाल्यां नोटिफाय जातली ती पयलींच केल्या. अंडर द हेड ऑफ आवर वन सेक्रेटरी IAS हेच्या सकयल आमचे मायकल आसा भितर आनी दोग तीग जाण आसा. जॉयंट सेक्रेटरी मायकल दोग तीग जाण आसा. तेजी कमिटी नोटिफाय जातली. ते डिक्लेरूय केला आमी त्या विशयाचेर. ताजे फाल्यां आमचे म्हाका दिसता आयज नोटिफिकेशनूय येता. फाल्यां पर्यंत डिक्लेअर जातले खंयसर खंयसर घेता. मेजर्स घेवपाचे आसा अजुनूय न्ही रे. त्या खातीर सांगलें प्रोजेक्ट बी खुबशे ते फाल्यां अनावन्स जाल्या उपरांत कळटलें न्ही रे. परिस्थिती आयिल्ल्यान सरकारान खर्चाक हे आदींच प्रशासकीय आनी स्किमींच्या खर्चाक कातर लावंक सुरवात केल्या. कॉन्ट्रॅक्टरांची कोट्यांची बिलां तुंबल्यात. आता समितीचे शिफारसी उपरांत आनीकूय वेगवेगळ्या गजालींचेर कातर चलतली म्हणपाचें निश्चित. नोकर भरती नव्या प्रकल्पांची तर कसलीच धडगत ना. सरकारी नोकर भरतीचेर परिणाम. नवे प्रकल्प स्किमी आडकल्यात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो DA वर्सा खातीर आसा तस्सो. चालू आशिल्ल्या सामाजीक स्किमी वेल्या खर्चाकूय कातर लागपाची चिन्नां. घरा खातीर घेतिल्ल्या रिणाचे सरकारी स्टाफान मार्केट रेटीन जूर भरपाचे. आमदाराच्या घर खर्चाचे जूर आमदाराकूय मार्केट रेटीनूच भरचे पडटले अशें मुख्यमंत्री सावंतान आदीं म्हणिल्लें. आमदारांचे सवलतींचेर वेगळो कायदो विधानसभेत पास केल्लो आसता. ताका लागून सरकाराक कायदो दुरुस्तीक अध्यादेशाची वा अधिवेशन येता मेरेन वाट पळोवची पडटली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. कुडचड्यार कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे नवे वास्तून बुधवार सावन OPD चालू जाता. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून हेल्थ सेंटर सुरू जाता. हेल्थ सेंटराचे सगळे काम डिसेंबर म्हणल्यार सोंपतले. बेसमेंटान रजिस्ट्रेशन आनी सेंटरान OPD अशी वेवस्था केल्या म्हूण थंयचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटाकडे उलयला. कोविड सॅम्पल टेस्टिंगाक खंय वेगळो रूम दवरला. आज इन्स्पेक्शन कुचड्यार केल्ले हॉस्पिटलाचे जे इनकम्प्लीट आसा. म्हाका दिसता 4 टेंडर फ्लोट केल्ले कोविडा लागून उरलेले. म्हाका दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमचो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बरें सपोर्ट करता. म्हाका दिसता एक बाय एंड ऑफ डिसेंबर म्हणल्यार टोटल कंप्लीट जावन हॉस्पिटल शिफ्ट करतले. आतां सोशल डिस्टन्सिंग जेन्ना हें आसता हे सोशल डिस्टन्सिंग दवरपा खातीर आमी बेसमेंट आतां जो हॉस्पिटलाचो कंप्लीट आसा पार्किंग लॉट थंय OPD चालू करपाक म्हणजे रजिस्ट्रेशन फक्त OPD भितर आसतली पूण रजिस्ट्रेशन हांगा करपाचें. आनी जे कोवीड सॅम्पल टेस्टिंग कितें आतां चड जावपाक लागल्या सो टेस्टिंग जे आसा ताका सेपरेट रूमूय आयडेंटिफाय केला. तो फाल्यांच्यान ते चालू करतले. सो कोणाक जर डावट आसा जर कोवीड टेस्टिंग हांगा करता कुचड्यार तेणी येवन करून घेवचें अशी हांव लोकां कडेन विनंती मागता. कित्याक जाता की ज्यो सोशल डिस्टन्सिंग नॉर्म्स आमी फॉलोअप करपाक आज GSIDCचे आमचे बाय गीता आमचो बाब मोहनदास आनी आमचे कन्सल्टंट सगळे एक सुपरविजन करून कशें डिसिजन घेतला
आनी ताका कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला करपाक. सो दे वील डू दीस अरेंजमेंट एंड फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स वी वील स्टार्ट जे रजिस्ट्रेशन आसा फ्रॉम OPD रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इन द बॉटम. मागीर गर्दी जावपाक नाका. लोकांक डिस्टन्स दवरपाचें, तांचें रजिस्ट्रेशन सेपरेट आनी तांचे स्वॉब्स काडपाची एरिया जशी आसूं जाय तशी आमी एक रूम आयडेंटिफाय केला आनी तांचे आतां हे स्वॉब्स काडपाक लागतले. केन्ना चालू येतली? फाल्यांच्यान चालू करतली ती स्वॉब्स करतली. कोणाक गरज आसा तांकां थंडी ज्या लोकांक थंडी आसा, जोर आसा, कितें कॉन्टॅक्ट आयला कोणी पेशंटा बरोबर तांचे स्वॉब्स करतले. स्टाफ रेडी आसा? स्टाफ रेडी आसा करपाक. तांकां ट्रेनिंग दिल्लें आसा आनी तांकां सगळें बाकी कितें जाय तें सगळें दिल्लें आसा. कुडतरी रामनगरी वाठारांत कोयराच्यो राशी मारतात म्हूण झेडपीन आनी पंचाक घेवन वचून पळोवणी केली. पर्यावरण राखण कायदो 1986 अस्तित्वान आसा. ह्या कायद्या खाला सरकारान बुरशेपणा करतल्यांचेर एक्शन घेवची म्हूण झेडपी मारिनो रिबेलोची मागणी. रामनगरी पुलिसांची गस्त वाडोवची म्हूण पंचायत वांगडी सांगतात. So when that environment law is there in force in the country, can we see a place like this which is so dirty, which is so unhygienic? I mean, when we cross this road, it's such a sore sight. पण हे चोवपाक आमकां बरें दिसना आनी जायते लोक आमकां विचारता अरे ते गार्बेज इतली डंप करता ते कितें करें. गव्हर्मेंट टेक्स इट मॅटर सिरियसली एंड एनफोर्सीस दॅट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट and uses its might, this problem is not going to be solved. So एक म्हूण तर गव्हर्मेंटान तर एक बरो ड्रायव घेतलो वॉर अगेन्स्ट गार्बेज. They have the mechanism, they have the department, Goa Waste Management. Make use of them. This is all that I want to say because we are helpless about this matter. The best thing, हिंगा पुलिस पेट्रोलिंग धाडपाक जाय. जर पेट्रोलिंग तर धाड जाल्यारूच ही प्लेस सेफ उरपाक शकता. ते पंचायत आपल्या लेवलाचेर सगळें करता. वी आर डुईंग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टिंग आनी इतले आमी पोस्ट मोडटा. अरावंड 4 this financial year we have spent 4.5 lakhs. थोडी आसतना हिंग आमच्यानी जायना. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा जाय जे फंड्स आसा ते रिलीज दिवचे पंचायतीक. पण फंड दिले म्हूण जायना. तुमची मेशिनरी घालून लायक आतां फाटली पावटी आतां आमची गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान क्लीन केलां ते पासून पुलिसीन तर दवरतना पेट्रोलिंगा दवरले रातचे जाय तें बरें जावपाक जाता. आनी म्हाका दिसता तशें केल्यार कितें सोल्युशन घेवपाक शकता ना. आनी ना जाल्यार ही गार्बेज अशीच पडटली. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.